I-35 जाय तुका देवा देणे. जाय तुका देवा देणे, मोग कोरपानी मोग सोने. जाय तुका देवा देणे, मोग कोरपानी मोग सोने. Deus melta baba mode, mukta sota ci sove, sukma ficivit nove, exarantuca purte. Deus melta baba mode, mukta sota ci sove, sukma ficivit nove, exarantuca purte. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, पिराचीत काळाच्या दुसऱ्या आयताराक आमी आसां आनी देव आमचो मोगाड बापूय आमकां आपयता आमचें जिवीत न्हवसरून परतून आपणाशी येवंक. तर देवाच्या ह्या उल्याक आमी कान दिवया आनीक ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां घोटाय आनी बोड मागुया आमचें जिवीत न्हवसरूंक. आयज हे वर्सावडीचे मीस आमचे रेंदेर भाव भयण हांगा भेटयतात. घोडयेक ही कोवीड पिडीक लागून जायत्यांनी हांगा येवंक तांचे लागीं घडलें ना, पूण आयज खेरीत भाशेन आमी आमच्या रेंदेर भावां पासत तांचे फामिली पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. रेंद्राचो वावर भोव कोश्टी वावर आमी सगळीं जाणां. दर दिसाक 3 फावटी माडार चडप देंवप भोव त्रासाचें काम, जावं गिमांत जावं पावसान. तरूय हें कोश्टी काम करून आमच्या रेंदेर भावांनी आपल्या आनी आपल्या फामिलीचें पोट भरलें, आपल्या आनी फामिलीचें उदारपोसण केलें. तर खेरीत भाशेन तांचे पासत मागतना जे भाव आमचे ह्या संवसाराक सोडून गेल्यात तांचोय आमी उगडास करुया. घोडये जायते जाण आपलें काम करतना अपघाताक सांपडून हो संवसाराक ते ओंतरल्यात. तर तांचोय उगडास करून देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आनी जें आमचें टॉडी टेपर एसोसिएशन आसा तातूंत जे वावुरतात तांकांय देवाची कृपा आनी बोड मागुया. ताणें आपणाचें चिंत नासतना एकवटान सांगातान येवन जें आमच्या रेंदेर भावांक गरजेचें तें चिंतून तांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक देवान तांकां बरें मोन दिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी खोतकोत्यान मागुया. आनी जायती फावटी मनशां कशीं आमच्या जिवितांत आमी चुकल्या, देवाड आनी आमच्या पेल्याड जायतीं पातकां आमी केल्यांत. तर हें दुखीचो उगडास धरून, पातकांचो उगडास धरून देवा लागीं बोगसणी मारून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या.
omoso oprad, omoso oprad, omoso povodoprat, yapasot bagyon sudan sangkwar marit, sogla देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia, 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 kaklut kor. Somia, 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 kaklut kor. Krista, Krista. Krista, Krista, Somia, 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 kaklut kor. Somia, 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 kaklut kor. प्रार्थुया. सासणाचे देवा, तुज्या प्रितीवोन पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलें, तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितोड करून तुज्या मुखामळाचो पडजोड भोगूंक आम्हा समेस्तांक पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुज्या सांगाताक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परीक्षा करून घेतली. ताणें ताका उलो मारलो, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसा. देवान म्हणलें, इजाकाक तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक घे आनी मोरेच्या देसांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं ताचो होम करून भेटयतलो. ते बरोबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलोल्या जाग्यार पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी उबारली. मागीर अब्राहमान आपलो हात उखल्लो आनी आपल्या पुताचो जीव काडपाक हातांत एक सुरी दवरली. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गांतल्यान ताका उलो मारून म्हणलें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्यांचेर हात उबारूं नाका, ताका कसलेंच वायट करूं नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां जाणा. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका ओरपूंक फाटीं सरलो नाय. तेन्ना दोळे उबारून अब्राहमान एक मेंढरो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार ताचो होम करून भेटयलो. सर्वेस्पराच्या दुतान दुसरे फावटी स्वर्गांतल्यान अब्राहमाक उलो मारलो, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां. असो सर्वेस्परूच उलयता, हे भाशेन तुवें केलें देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समोरपूंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजी सोंसोत हांव मोळबाच्या नोखेत्रां पोरी आनी वेळेच्या रेवेच्या कोनया सारकी वाडयतलो. तुजी सोंसोत आपल्या दुस्मानाची शारां जिखून घेतली.
तूं म्हजे कुशीक कालतो रावलोय देखून तुजे सोस्तीचें नांव घेवन प्रितुमे वेलीं सगळीं राष्ट्रां आपणाक आशिर्वाद घालतलीं. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोत्रे मुखार आमी चलतल्या म्हणुया. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. खोती दुखींत हांव सारकोच बुडला अशें उलयतना पुर्यान हांव विस्वास दवरतां. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुज्या चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांगली तुवें तोडून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणांत तुज्या मार्गा बिडी मोदें जेरुजाल्या सोबी माजार सगळे ताचे पोचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पालतलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार आमी चलतल्या. बायगोंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, देव जर आमचे वाटेन आसा आमचेर आड आसा कोण आसत. देवान आपल्याच पुताक वाचूंक ना पूण आमचे खातीर ताका प्रार्थना केलो म्हणटूच हे देण्या बरोबर सगळे हेर उपकार तो आमकां दितलो. हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान वेंचून काडल्या तांचेर कोण तरी गाराणी करीत. देव जर बोगसणें दिता कोण तरी खास्तीचें फर्मोण मारीत. जेजू क्रिस्त अशें करीत. तो न्हय आमचे खातीर मेलो पूर मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावन आमच्या खातीर विनवटी करता. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो ताचें तुमी आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या कोश्ट मरणाची खबर सांगून 6 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांवाक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार गेलो. थंय तो एकवडे आसले आनी ताचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. तांची आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारांत मोडवळ लागीं दोवी करूंक जायना तितली हिमावरी दोई फूल जाली. आनी मोइजसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगसरूच आसल्यार बरें. तो 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइजसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नकळो आसलो. ते भिवन कांपलोले आनी एका कुपान ताचेर सावळी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, ओ म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. अवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बरोबर आपणा बरोबर आनीक
कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेले देंवतना मनशाचो पूत मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जायसो देखलां तें कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जीवन जायसोर हें कितें काय म्हूण एकामेका कडेन विचारून तांणी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणींदो, जायते पावट आमी अशें म्हणटा, म्हजें चेडूं म्हजें कांयच आयकना, वो म्हजो चेडो एकूय सांगलोलें आयकना, वो म्हजी बायल वो घोव आयकनासलेल्या भाशेन करता, वो सरकार जो आसा तो आमचें आयकूंक तयार ना. अशें जायते पावटी आमी उद्गारता. पूण जेन्ना आमी अशें म्हणटा, आमी कितें म्हणोंक सोदता की दुसऱ्याक जें आमी कितें सांगलां तें ताच्या कानार पडोंक ना म्हूण, तो भेरो म्हूण? ना, आमी जाणा ताच्या त्या कानार पडलां. पूण जें ताच्या कानार पडलां ताचेर ताणें चुत्राय दवरूंक ना, चुत्राय दिवंक ना, आनी ताचे वर कांयच करूंक ना. तर हें आमकां दाखोवन दिता की आवाज कानार पडप आनी आयकप हे दोगांय मदें फरक आसा. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन हियरींग एंड लिसनींग. जेन्ना आमी म्हणटा आमी आयकता, न्हूच आमच्या कानार आवाज पडटा, पूण आमी चोत्राय दिता आनीक ताचे वयर कितें करता. आनी आयज मोगाच्या भावा भयणींदो, देवाचें उतर आमकां आपयता. देवाक आयकप म्हणल्यार कितें, आनीक देवाक आयकूंक कितें गरजेचें हाचेर नियाळ करूं. आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां कळोन येता देवाक आयकप म्हणल्यार कितें. देवाक आयकप म्हणल्यार पयले सुवातेर सुत्राय दिवप, आनीक जें आयकलां तें खालतीकायेन पाडप. सुत्राय दिवप आनी तें खालतीकायेन पाडप. आनी हेंच की अब्राहमान आपल्या जिवितान केलें. जेन्ना देवाचो उलो ताच्या कानार पडलो, अब्राहम अब्राहम, ताणें म्हणलें, देवाच्या उतराक सुत्राय दिवन म्हणलें, हो पळय हांव आसा, हो पळय हांव आसा. आनी उपरांत देवान ताका सांगलें, घे तुज्या पुताक घे, मोर्याच्या देसांत वच आनी थंय ताचो योद्न म्हाका भेटोय. आनी अब्राहमान कितें केलें, जें देवाचें उतर ताच्या कानार पडलेलें, जें सुत्रायेन ताणें आयकलेलें, तें खालतीकायेन ताणें पाळलें. तें खालतीकायेन तें पाळलें आनी आपल्या पुताक घेवन तो ह्या देसान गेलो, योद्न भेटोवंक तयार जालो. आनी उपरांत देव ताका सांगता कांच्याच्या रुपान, अब्राहम अब्राहम, जें करताय तें करी नाका. आनी अब्राहम परतून देवाच्या उतराक खालतीकायेन देवाच्या उतराक पाडो दिलो. तर मोगाच्या भावा भयणींदो, देवाक आयकप म्हणल्यार पयले सुवातेर चोत्राय दिवप, आनीक जें देव सांगता तें खालतीकायेन आमच्या जिवितान पाडप.
आयच्या शिववर्तमानांत आमी नदर मारल्यार आमकां खबर मेवता जेजूच्या रुपांतराची. आनीक जेजूचें रुपांतर जावन जेन्ना ताचे 3 शीस थंय आसतात हे दोंगरार, एका कुपांतल्यान एक आवाज तांकां आयकूंक येता. आनी हो आवाज तांकां कितें सांगता? हो आवाज तांकां सांगता, हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें आयकात. हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचें आयकात. आनी कसल्या कारणाक लागून हो आवाज तांकां आयकूंक आयलो काय? घोडे जेजूचे शीस जेजू बाराबर ते आसले, भोंवताले. जेजूची उतरां तांच्या कानार पडलेलीं, पूण गोरी तांणी जेजूच्या उतरांक चोत्राय दिवन ताचो खालतीकायेन तांणी पाटलाव वो पाडो करूंक ना. आनी देखूनच हो आवाज तांकां एक शिडकावणी कसो दिता, ताचें आयकात. जेजू कितें सांगता, म्हजो पूत कितें सांगता तें आयकात. आनी कित्याक हे शीस, जेजूचे शीस घोडे आपलेंच घेवन बसलेले, आपल्याच वाद्याचे कशे जाल्ले. तांच्या मनांत ज्यो येवजण्यो आसल्यो, ज्यो कल्पना आसल्यो, तशेंच जावंक जाय अशें ते चिंताले. आनी देखूनच ही शिडकावणी तांकां, म्हज्या पुताचें आयकात. आनीक 100 दीस पयलीं, हे रुपांतर जावचे पयलीं 100 दीस कितें जालें आमी पवित्र पुस्तकांत वाचल्यार आमकां मेवतलें. जेन्ना पेद्रू सगल्या मुखार उद्गारता की जेजू तूं क्रिस्त, जेजू उपरांत सांगता की होय, ह्या क्रिस्तान जेरुसलेमांत वचोंक जाय, ताका पिडापीड फावो जातलो आनी शेखी ताका खुर्सार मारतले. आनी पेद्रू कितें सांगता? हें तुका हांव कदींच घडोवंक दिवचो ना. तूं मेसिया, हें तुका कशें घडटलें? हें घडोवंक हांव दिवचो ना. एके भाशेन पेद्रूचें आपणाचेंच मन आसलें, ताची आपलीच कल्पना आसली की मेसिया असलो, ताका हें फावो न्हू. मोगाच्या भावा भयणीदो, देवाच्या उतराक चड आमी पावडो दिवंक जाय. देवाचें उतर खरीपणी आमी आयकूंक जाय जाल्यार आमी आमचेंच घेवन बसूंक रावंक फावना. देवाचे येवजणेक आमचें काळीज मन आमी उक्तें करूंक जाय. देवाचे येवजणेक आमचें काळीज मन आमी उक्तें करूंक जाय. आनी देखून मोगाच्या भावा भयणीदो, आयच्या दिसाक जेन्ना देवाच्या उतराचेर आमी हो नियाळ करता, आमच्या जिविताक कसलो संदेश आमी घेवया काय? पयले सुवातेर देवाचें उतर सुथरायेन आयकुया. देवाचो ताळो आमच्या जिवितांत सुथरायेन आयकुया. आयच्या आधुनीक समाजांत जायतो बोवाळ आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत भितर सरला. जावं ती टीव्ही, मोबायल, दुसऱ्यो वस्तू, भायल्यान पार्टीज वो गाडयो, आनी असलो जायतो बोवाळ आमच्या जिवितांत भितर सरला. आनी हो बोवाळ आसतना मोगाच्या भावा भयणीदो, देवाचो ताळो आमकां आयकूंक येना. देवाचो ताळो आमकां आयकूंक येना. आनी देखून गरजेचें मोगाच्या भावा भयणीदो, आमच्या जिवितांत देवाक वेळ दिवंक, मागण्यांक आनी ओगेपणाक वेळ दिवंक. जेन्ना आमी मागण्यांक आनी ओगेपणाक आमच्या जिवितांत वेळ दिता, तेन्ना देवाचो जो ताळो आसा तो आमी ओळखूंक पावता. ताका चोत्राय दिवंक आमच्यान जाता.
कित्याक हो भायलो आवाज आमी पयस दवरता. आनी जशें अब्राहमान म्हणलें हो पडे हांव आसा, तशेंच आमी देवाक म्हणोंक फावो, देवा हो वेळ हांवें तुका दिला, मागण्यांत ओगेपणान हो वेळ सारता, हो पडे हांव आसा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, पयले सुवातेर देवाचो उलो आमी सुत्राय ताका दिवया. तितलेंच पुरो न्हय, देवाच्या उतराक आमी सुत्राय दिवंक जाय, पूण उपरांत जे देवाचें उतर आमी आयकलां ताका खालतीकायेन आमच्या जिवितांत आमी लागू करूंक जाय. जायते पावटी देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा, जायते शर्माव आमच्या कानार पडटात, पूण आमकांच विचारुया, देवाचें उतर आमी आयकलां काय? एक वोस देवाचें उतर आमच्या कानार पडप, एक वोस देवाचें उतर आयकप. आनी आयकप म्हणल्यार ताचो खालतीकायेन आमच्या जिवितांत पाडो करप, आमच्या जिवितांत देवाचें उतर लागू करप, देवाचें उतर सांगता ते प्रमाणे चलप. आनी हातूंत मोगाच्या भावा भयणीनो जायते पावटी आमी चुकता. हें न्हय की आमी देवाचें उतर आमच्या कानार पडना, देवाचें उतर भरपूर आमच्या कानार पडटा, पूण आमी देवाचें उतर आयकना. दुसऱ्या उतरांनी ताचो पाडो आमी आमच्या जिवितांत करिना. तर आयज जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकलां, हें देवाचें उतर आमच्या जिविताक आमी लागू करुया. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी लागू करूंक जाय जाल्यार एक गरजेची वस्त, देवाचे येवजणेक आमचें जिवीत आमी उक्तें करूंक. जायते पावटी आमी आमचेंच घेवन बसता. आमकां दिसता जे आमी चिंता, जे आमच्यो येवजण्यो आसात त्योच सारक्यो, तशेंच करूंक जाय, देवानूय आमचेच भाशेन चिंतूंक जाय. पूण मोगाच्या भावा भयणीन, देवाची येवजण भोव दुसरी. जेन्ना देवाचे येवजणेक आमचें काळीज मौन आमी उक्तें करता, तेन्ना अब्राहमा भाशेन जायतीं देवाचीं बेसांवां आमच्या जिवितांत आमी अनुभवता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान मोगाच्या भाव भयणीनो, हीच कृपा आमकां मागुया. देवाचें उतर चोत्रायेन आयकूंक, खालतीकायेन ताचो आमच्या जिवितांत पाळो करून, आनीक देवाचे येवजणेक आमच्या जिवितांत जागो दिवंक. आयज आमी आमच्या रेंदेर भावा पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान मागता. हो रेंद्राचो धोंडो आमच्यान म्हणोंक जाता आमचे गोंयचे अस्मितायेचो एक वांटो. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर गोवन आयडेंटिटी. आनी कित्याक मोगाच्या भाव भयण, जायतीं कारणां आसात. जेन्ना आमी गोंयचें कितें पळयता, जावं टीव्हीचेर पत्रांचेर कितें आयकता, एक वस्त जी केन्नाच चुकोना तें म्हणल्यार गोंयचे माड न्हू. आनी माडाचेर चडटा तो रेंदेर. माड आनी रेंदेर पयले म्हणटच आमकां कळटा, हें गोंयचें कितें हांगा दाखयतात म्हूण. आनी रेंदेर आमचोच कसो, आमकां सगल्यांक आमचे माम आसात म्हूण रेंदेर सगल्यांचो माम. धाकटे आसतना म्हजी आवय म्हणटाली, पळय रेंदेर माम वयता. तो रेंदेर आमचोच कसो आमी घेतला. तर हें बरेंपण आमी पळयता हें आमच्या गोंयांत आसा, रेंद्रा सवें. आनी शेकी रेंदेर सूर काडटा, आनी सूर कितलो गरजेचो तो आमी जाणा. सुरा विणें आमच्या फेस्तांत
जी सान्नां आसात ती जायनात. सूर नासतना आमकां माडाचें गोड मेळना, इनाग्र मेळना, सोरो मेळना. आनी हें सगलें आमकां गोंयकारांक जाय. आनी हें जाय जाल्यार रेंदरूय जाय. सो तर रेंदराचो धंदो एके भाशेन आमच्यान म्हणोंक जाता आमची गोंयची अस्मिताय, आमची गोंयची अस्मितायेचो एक वांटो. आनी देखूनच हो धंदो सांबाळूंक आमी जोण एकल्यांनी वावरूंक जाय. आतांच्या काळार रेंदेर भोव कमी जाल्यात. घोडी आतांचे तरणाटे असलें काम करूंक मुखार सरोनात. गोरीक लॉजूय दिसता. आमी रेंदराचे फामींतले म्हणूंक जायत्या जाणांक लॉजूय दिसता. पूण आमच्या रेंदेर भावांनी इतलीं वर्सां असलें काम करून आपल्या फामिलीचें उदारपोसण केलें. आनीक फुडेंय हो धंदो आमी चालू दवरतले जाल्यार जायतें आमच्यांनी करूंक जाता. दुसऱ्या धंद्यांनी जायत्यो टॅक्नॉलॉजी वापरता. तसल्यो टॅक्नॉलॉजी कांय टॅक्नॉलॉजी आमीय वापरूंक जाता. उपाय घेवन जायत्यो सवलत्यो आमच्या रेंदेर भावां खातीर आमी सरकारा कडेन मागून घेवंक जाता. आनी अशे जायत्यो उपाय घेवन घोडी हो धंदो, रेंदराचो धंदो जो आमचे गोंयचे अस्मितायेचो एक भाग कसो हो आमच्यांनी मुखार व्हरूंक जाता. तर आयज मोगाच्या भावा भयणींनो, जेन्ना आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमच्या रेंदेर भावां पासत तांच्या कुटुंबा पासत मागुया. भोव करून जे हे टॉडी टेपर्स एसोसिएशनांत कारभारी आसात, वावर करतात, ताणें आमच्या रेंदेर भावाच्या तांकां उमेद दिवंक, तांकां बरेपण हाडूंक ताणें आपसुवार्थी मनान काम करूंक, एकवटान एकामेकाचो सांगात घेवन हो धंदो जो आसा तो मुखार व्हरूंक देवाची कृपा आनी बोड ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. आमीन. सगलीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची उच्चारणी आमी करुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सामावलो, अंकुवार मारितां जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत सोडलो, सोर पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवेंतान जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार भावार्थान आनी बरवशान कांय आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. तुमचो जबाब जातलो गावन तुज्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बापा. आमच्या पवित्र सभे पासत मागुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी तशेंच वांगड्यांनी वावुचें मत ओळखून घेवन वेगळोचार करिनासतना देवाक मानता तसली एक पवित्र सभा बांदून हाडूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बापा. आमच्या सरकारा खातीर मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आमचे होक मानून घेवंक आमच्यो अडचण्यो पयस करूंक आमकां आनी आमच्या फामिलीक फायद्याक पडटा तसले नेम काडून
आमकां आमचें जिवीत संतोशान जिवंक सहकार दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बाबा. आमच्या वातावरणा खातीर मागुया. देवान रचलेलो आनी रेंदेरान सांबाळलेलो सैम आयज मनशाच्या आशेक लागून बिगडून गेला. हो सैम आमच्या पोट भरूंक आदार दिता, तशेंच काम केल्या उपरांत आमचे कासा जाल्ले कुडीक विसव दिता. देवान रचलां तें आमी पिड्यार कोचे न्हय, पूण तें मानान सांबाळचें म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बाबा. आमच्या अंतरलेल्या रेंदेर बावा आनी ताच्या फॅमिली पासत मागुया. देवान तांच्या आत्म्यांक शांती फावो करची आनी दुखांत आसलेल्या तांच्या फॅमिलीक आपली बुजवण दिवची म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बाबा. आमचे सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. देवान आमकां आमच्या फॅमिलीक, आमच्या भुरग्यांक तशेंच आमच्या दोंद्यार आपल्या आशिर्वादान राखची. तशेंच अंतुरार पडलेल्या आनी भलायकी नासलेल्या आमच्या भाव भयणांक ताणें आपलो पेकोणीचो हात लावचो. ह्या आनी हेर सगळ्या आमच्या गोजा खातीर देवा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बाबा. थोडो वेळ उगीच रावन आमची खासगी मागणी आनी गरजो आमी देवाक उबारुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कान दी बाबा. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तूं आमकां उलो मारताय तुज्या पुताचें आयकूंक, कित्याक तो जावन आसा सोत, वाट आनी जिवीत. तर तुज्या पुताची शिकवण मानून घेवन ताचे पोरमणे आमी चलूंक आनी आमचें जिवीत एक खरें क्रिस्ती जिवीत जावंक आमकां बोड आनी कृपा दी. आनी आमच्या जिवितांत फावो ती देणी आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या उदेशी. आमेन. काल्वाराचो योन C20 पेज 36. Kalvaraco yun, onot papa, bericir porot, atasata, duzat smogang put, tabituita, takayek mata, igros mata. म्हज्या भाव भयणीदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
सर्वेस्वरा आमच्या दोयाळ बापा, हे बोलये वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी पास्कांची परब फावो ते परी संबोरचे खातीर तुज्या भावार्थ्यांक कुडी आत्म्यान पवित्र कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमची सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्वरा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काडी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कोस मरण मोहिमेवंत पुनर्जीवनपणाची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवादाच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलें. ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें त्या आदीं फुडेंच जेजून शिसांक पडून दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो पोरजोड तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दोलबारां सांगाती प्रितुमेर थांबोनासतना तुजी किर्ती आमी परगोडटाव आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायताव. Povit, 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 dolbaraco sorvespor, tu surgani sonsar bola, dusha voi mova, sorgi, tu caso बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपले कुशीन कूस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलीं पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या शिसू आमी यो उदकाता आनी ये कालशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल सुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जुवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत आनी ह्या वेळार आमचे भाव भयणां रेंदेर भाव भयणां जीं मेलिल्लीं आसा तांची आमी आठवण करया. बावतिस्मा वरवीं ती जेजू सभे मेली ताच्या पुनर्जुवणपणान तांकां फावो वांटो मेळो. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजय बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराची म्हाका दिली आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराची म्हाका दिली आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराची म्हाका दिली आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकल्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
Amka Puro Jesu D3, page 48. Amka Puro Jesu, Tace Pramani Mo, Amka Tatso Kurbis, Tace Bonochimi, Amka Puro Jesu, Tace Pramani Mo, Amka Tatso Kurbis, Tace Bonochimi, Jesu Melu, Tace Sobe, Rikun Ravo, Makafaule, Sorva Vonots, Vortomada, Soglia Vonets, Utom Dene. Amka Puro Jesu, Tace Pramani Mo, Amka Tatso Kurbis, Tace Bonochimi, Amka Puro Jesu, Tace Pramani Mo, Amka Tatso Kurbis, Tace Bonochimi, Jesu passo, Sogleo gram, Kobulasa, Kushalasa, Tace Mukar, Dusre Sokon, Makamuksan, Olshik Monta. Amka Puro Jesu, Tace Pramani Mo, Amka Tatso Kurbis, Tace Bonochimi, Amka Puro Jesu, Tace Pramani Mo, Amka Tatso Kurbis, Tace Bonochimi. W14 Moja Adarak Pau 270. Jivitantle Vadol Mata Tena Mosha Adarak Pau Doriarore Alta Dolta Toshe Sonsar Makaloita Tena Mosha Adarak Pau Jena Kostok Moshiretat Tena Mosha Adarak Pau Emkon Moshir Lodai Manta Ani Moshi Shokti Deongta Tena Mosha Adarak Pau प्रार्थूया
सर्वेस्वरा आमच्या बापा, तुजो मोहिमेवून संस्कार आमी घेतला, तर आमी ह्या संवसारांत आसतनाच सुर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय देखून आमी तुका काळजान थावन दिन वाचता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या उदेशी आमेन. मातशी बसूया. हांव ऑल गोवा टॉडी टेपर्स एसोसिएशनाचो प्रेजिडेंट म्हज्या नांवान आनी म्हज्या एसोसिएशनाच्या मेंबराच्या नांवान पयल्या सुवातेर हांव फादर पॅट्रिशियो आमचो रॅक्टर हाचे उपकार आठयतां. कारण आमकां जायते फावटी आनी वर्साच्या वर्साक जेन्ना आमी फादराशी येता, फादराक सांगता, फादर आमचे रेंद्राचे मीस आमकां बरेपणी तो येवकार दिता आनी आमकां सोंपेपणान हें मीस करूंक तेजी परवानगी दिता म्हूण म्हज्या काळजांतल्यान फादर पॅट्रिशियो तुका दिनवास. तशेंच आयचो आमच्या मिसाक मुखेल यादनीक म्हणून आसा आमचो फादर रसल फेर्नांडीस, गांवान वेळ्ळेचो, पूण तो आतां सद्याक पिलार आसता. तर ताकाय म्हज्या उल्याक ताणें हें मिसाचें बलिदान आमच्या पासत भेटूंक तो हांगा हाजीर जालो म्हूण हांव काळजांतल्यान ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचें गायन मंडळ बाय फेबियल आनी ताजे सांगाती तांकांय आमच्या काळजांतल्यान दिनवास आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज आमचें हें मीस यूट्यूबार लायव्ह टॅलिकास्ट करतले आमचे भाव मिडिया पर्सन्स कवरेज करतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तुमकां सगल्या म्हज्या मोगाळ भाव भयणाक ह्या मिसाक ह्या कोविडाच्या पॅन्डेमीक टायमाक पासून तुमी भाग घेतलो म्हणून म्हज्या काळजांतल्यान तुमकां दिनवास आनी सगल्यांक तुमकां देव बरो करूं म्हणटा. आनी गोंयच्या साहेबान तुमचेर शुभाम आशिर्वाद आपलो दिवचो म्हणून काळजांतल्यान मागता. देव बरें करूं. ऑल गोवा टॉडी टॅपर्स एसोसिएशन तुमकां सगळ्यांक रेमी आनी तुमचे बरोबर आसलेल्यांक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी सायबाच्या पांयां सरशीं येतात वर्साचे वर्सा. तुमकां सगळ्यांक ह्या वर्सा येवंक जावंक ना, पूण तुमी आसात थंयसर गोंयांत आनी भायर ह्या मिसान वांटो घेतला आनी ह्या फुडेंय तुमकां देवाचें भरपूर आशिर्वाद मेळच्याक हांव तुमचे पासत सदांच मागतां. ह्या दिसांनी कुरपेची नोयनां आसतलीं. मार्साचे 4 तेर्थान 12 पर्यान ह्या नोयनांक फेस्त ना, सायबानूच तें नोयन स्टार्ट करूं म्हणून एका आमच्या जेजूट पाद्रीक 31 वर्सांचो आसलेलो ताच्या माथ्यार एक हातोडी पडली, तो निर्णवलो मोत्तालो आनी 4 जानेवाराचे 1634 वर्सा सोंतेसांव लायल्या उपरांत सायब ताका मेळोंक आयलो. ताका सांगलें तूं मरचो नाय आतां, पूण 2 वर्सांनी माड तीग जातोले जपानाक आनी ही कुरपेचें नोयन स्टार्ट कर. ताका लागून तेन्नासान आतां मेरेन ही कुरपेचीं नोयनां चड करून ह्या गोंयच्या सायबाच्या कोयेंतान आमी चालू दवरता. मांडावळ अशी आसतली, सकाळची 6 7 8 मिसां आसतलीं आनी सांजे 4:30. तुमकां तर ह्या मिसान वांटो घेवंक जाय जाल्यार तुमकां पासीस आसात, थंयसर भायर तुमच्यान पास घेवंक जाता आनी मागीर तुजें नांव बरयल्या उपरांत आनी 6 नांव तुमच्यान बरोवंक जाता आनी हे भाशेन तेच पद्दतीन हांगसर तुमच्यान ह्या कुरपे San Francisco Vera Vora Cora Rade Samcha Moka La Stolia Besanka Saiba Desar Goicha Samalut
आतां आमची इगोर्ज उक्ती कोत्तेल्या मातशी कृपया करून हे सायडींतल्यान तुमी वचात कित्याक 12 तांकां सांगलेलें सकाळीं थावन तो लोक भितर येवंक सोदता सो प्लीज हे सायडींतल्यान मातशें भायर सरात थँक्यू